आमकां तेंच्यांनी कांयच आश्वासन दिवंक ना, कित्याक तो प्रचंड दबावाचेर आसा अशें तें जाणवता. आमी जेन्ना तेचे कडेन चर्चा करपाक लागले, सो चर्चान तेणें आमकां तितलें हें कॉपरेशन दिवंक ना. सो हेचे वरसून दिसता की तो प्रचंड दबावाचेर आसा. आतां दबाव चीफ मिनिस्टराचो, दबाव ह्या लोकल MLAचो, काय दबाव भारतीय जनता पार्टीचो, हें कांय कळना. पण आमी तेन्ना विचारलें ताका की संकल्पाक खंयच्या कायद्याचेर अरेस्ट केला तें सुद्दां सांगपाक हो साहेब तयार ना. तो इतल्याकूच तयार ना कित्याक आयज गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचें जें सरकार आसा तें सरकार आनी तेंचे मंत्री वचात थंय कार्यावळींनी आसात आनी वचात थंय टीव्हीचेर दिसल्या, पेपरांचेर आमी पळयल्या की तेंच्यांनी सोशल डिस्टन्सींग हें पाळूंक ना. ते कितलेच कडेन आमी पळयल्या तेंच्यांनी मास्क घालूंक ना, तेंचेर केसी ना, पण काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचेर केसी जाता. आनी दुर्दैव इतलें की रातच्या वेळार तेंचेर कंप्लेंट जाता आनी तांकां अरेस्ट जाता. आनी त्याच दिसा मिलिंद नायक प्रेस घेता, तो मास्क घालिना जावं तो सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करिना, तेचेर कांयच कारवाय जायना. त्याच दिसा म्हापशा दयानंद मांद्रेकार आदलो मंत्री आनी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महानंद अस्नोडकार हे प्रेस घेता, एकाच माचयेर बसता, थंयसरूय सोशल डिस्टन्सींग ना, ते मास्क घालिना, तेंचेर कारवाय जायना. मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटे बियाणांचें वांटप करता, गर्दी जाता थंय. पेडणेचो आमदार आनी मंत्री गोंयचो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार तोय बियां वाडटा आनी थंयसरूय गर्दी जाता, तेचेरूय कांय कारवाय जायना. हे दाखोवन दिता की हो सरकार जर कोणाचेर कारवाय आनी जर कोणाक पनिशमेंट दिवंक सोदता तर तो विरोधकांक संकल्पान जे कितें आपणाचें मांडलां ते संकल्पाच्या आपणाच्या घरचे मांडून आसले. लोक जे वाठारांतले तेचे कडेन येयले कागाळ घेवपाक, तीच कागाळ तेणी पत्रकारांच्या माध्यमांतल्यान मांडपाचो प्रयत्न केलो. हितून कसलो गुन्यांव? आमी लोकशायेन रावता, दर मनशाक आपणाचे विचार व्यक्त करपाची आमकां स्वतंत्रताय आसा. हितून कसलो गुन्यांव जाता? तेणी कसले पॅनीक सिट्युएशन क्रिएट केल्ले? तेणी फक्त सांगलेलें की हें हॉस्पिटल आमच्या ह्या गर्देच्या ह्या आज पर्यंत गोंयांक दिसता कितलेशे सरकार जावन गेले वेगवेगळे पक्षांतले, पण खंयच्याच सरकारान केन्नाय हुकुमशाही ते केली ना, दादागिरी केली ना. तो खंयचो पक्षाचे ऑपोजिशनाचेर आसूं, लिडर आसूं, तेजे कार्यकर्ते आसूं, तेमी केन्नाय न्याया खातीर आवाज केलो जाल्यार लोकां खातीर आवाज केलो, केन्नाय तेंगेले गळ धापपाचो प्रयत्न केलो ना. आनी आज हांगा ह्या सरकारान हो देवान दिल्लो आसलो सरकार, देवान दिल्लो आसलो, ह्या देवजारान हाडलो हो सरकार. आनी ह्या सरकारान आज लोकांले हाल केल्ले आसात. एक टायमार आमचें गोंय त्या वेळाचें सरकार बरे भशेन चलयताले, सो देवाचो तांकां आदार मेळटालो. पूण आज ह्या सरकाराक देवाचो आदार मेळ पसून आमच्यान आपले पर्यंत बरी सेवा लोकांक दिवंक शकना. सरकाराची भुमिका आसता एक आपल्या प्रजेक सूख दिवप, सूख काण घेवप न्ही, प्रजेचें दूख पुसप, दूख दिवप न्ही. पूण हो दरिद्र सरकार एका सुखाचें पडलां, दुखाचें पडलां आनी कित्याचें पडलां. ह्या सरकाराच्यान आनी कितें अपेक्षा करपाची? आमचे काँग्रेस पक्षाचे वायस प्रेसिडेंट बाब संकल्प आमोणकर ज्या वेळार मुरंगोवाचे हेचे कॉन्स्टिट्युन्सी जावं तालुकाचेर संकट आयलें ताणें आपले पर्यंत आवाज केलो, आपले कार्यकर्त्यांक घेवन अन्याय आवाज केलो, अत्याचारा आवाज केलो, न्याया खातीर आवाज केलो. पूण हेगे प्रत्येकदां न्याय दिवपाचो ह्या लोकांनी प्रयत्न केलो.